नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. कैगा प्रकल्पाच्या CSR योजनेअंतर्गत देऊळमिक्कीच्या शिरवे ग्रामात 1.5 किलोमीटर सिमेंट रस्त्याचे उद्घाटन. कारवार तालुक्याच्या देऊळमिक्की ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या शिरवे ग्रामाच्या सिट्टेमक्केत NPCIL या कैगा प्रकल्पाच्या CSR योजनेमार्फत 1.5 किलोमीटर सिमेंट कॉन्क्रीट रस्तो निर्माण केल्लो. तेजे शुक्रवार 10 मार्चाक NPCIL चे डायरेक्टर मुंबईचे मिथुन कृष्णन शंकर नारायणन हेमी उद्घाटन करून कार्यक्रमा उद्देशून उलयले. शिरवे हो ग्रामीण भाग असून या रस्त्यान या ग्रामस्थाक आणि शाळा विद्यार्थ्याक खूप उपयुक्त जातले. पुढल्या दिसात या ग्रामीण भागात मूलभूत सौकर दिवूक हो कैगा प्रकल्प सिद्ध असा असो त्यांनी भरोस दिलो. कैगा CSR समिती अध्यक्ष RV मनोहर हेमी सांगले की कैगा प्रकल्पाच्या आजूबाजूच्या ग्रामाक जायती अभिवृद्धी करूक कैगा प्रकल्प तयार असा. हेजी पहिली खूप अशी अभिवृद्धी कामां केल्ली असतात. उद्घाटन कार्यक्रमानंतर शिरवे ग्रामाच्या कन्नड शाळेत हेजी पहिली CSR योजनेअंतर्गत एक खोली बांधिली. तेजे परीक्षण केले आणि शाळा विद्यार्थ्यांक शैक्षणिक उपकरण दिवचो भरोसा दिलो. या वेळार कैगा प्रकल्पाचे 5 आणि 6 या घटकाचे प्रोजेक्ट डायरेक्टर BK चंदकेशव आणि संबंधित बाकी अधिकारी, देऊळमिक्की ग्रामपंचायत अध्यक्ष सुवर्णा गावकर, सदस्य, शिरवे ग्रामस्थ हजर आशिल्ले. पावण्यारे स्वागत मुख्याध्यापक रमेश हटनेमकर हेमी केले. तर कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन शिक्षकी उषा दुधाळकर हेमी केले. या वेळार गावची अभिवृद्धी करूक ग्रामस्थां मदत करच्या प्रज्वल शेठ हेमका या कार्यक्रमात ग्रामस्थां सन्मान केलो असे प्रसार माध्यमांक कळयला. सरपंच ग्राम पंचायत के हमारे सब NPCIL के परिवार और सब गांव वाले, तो आज आपने हमको इधर आके आपके गांव शिरवे ना शिरवे गांव में आके आप सबसे मुलाकात हुई और ये रोड आपके साथ मिलके आप हम लोग शुरू कर सके, इसके लिए मुझे बड़ा खुशी है, आनंद है. तो 1.5 किलोमीटर का रोड हमारे इंजीनियर साहब ने बोला, तो ये थोड़ा रिमोट एरिया है, फॉरेस्ट के अंदर है, तो आपको ये रोड का फ़ायदा होगा. ऐसा आई होप कि आपको फ़ायदा इसका होगा. आपके बच्चों को स्कूल जाने में या कोई भी हेल्थ इमरजेंसी आपको आएंगे तो ये रोड का उपयोग आप करेंगे और आपको बेनिफिट मिलेगा, ऐसा हम आपको आशा करता हूँ. आगे भी आपने जो भी बोला है आपके मेंबर्स ने सोलार या कुछ और प्रोजेक्ट्स के बारे में, साइट डायरेक्टर साहब उसका विचार करेंगे और जो भी उनसे बन पड़ेगा स्कीम के अंदर वो निश्चित कोशिश करेंगे. तो आप सबने हमको इधर बुलाया, हमारा सम्मान किया, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ. धन्यवाद. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. चित्ताकुला ग्रामपंचायतीच्या प्रयत्नान बंगलेवाडा बस थांब्याची KSRTC परवानगी. कारवारच्या चित्ताकुला ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या महामाया देवस्थान ते बिडतुळबाग मार्गार मधी बंगलेवाडा हिंगा
श्री मारुती देवस्थान असून या भागात सुमार 100पेक्षा जास्त घरां आसात। या भागातल्या लोकांक बस सौकर्य असून बी बस थांबोव नाशिल्लो। संबंधित ग्रामस्थान हो विषय चित्ताकुला ग्रामपंचायतीक निवेदन दिवन ग्रामपंचायत मार्फत वार्ड सभेत तेजी चर्चा जावन थंय हजर आशिल्ल्या KSRTC अधिकारीक विनंती करून ग्रामपंचायतीन आणि ग्रामस्थान कारवार KSRTC डेपो सदर विशयाचेर समस्या अधिकाऱ्याक लक्षात हाडून अखेर KSRTC अधिकाऱ्यान बंगलेवाडा हिंगा बस थांब्याक मान्यता दिली। ग्रामस्थान आज 10 मार्चाक बंगलेवाडा श्री मारुती देवस्थाना कडेन बस थांब्याचो फलक लावन चित्ताकुला ग्रामपंचायतचे अध्यक्षा स्वाती देसाई हेमगेल हातान या फलकाचे उद्घाटन केले। या वेळार सदर वार्डाचे मेंबर, ग्रामपंचायत मेंबर आणि ग्रामस्थ हजर आशिल्ले। या वेळार ग्रामपंचायत अध्यक्ष, सदस्य, PDO आणि पंचायतीच्या बाकी टीमीक ग्रामस्थान आभार व्यक्त केला। ग्रामपंचायतीचे स्वाती देसाई आणि सूरज देसाई मेळून आम खुशेन आमगे ओपनिंग करपाक येयले आसा। ही मारुती टेम्पल बंगलेवाडाचे बस स्टॉप आमी दिपक वगैरे सांगून घेवन रिक्वेस्ट करून घेवन 2-4 फावटी वचून अर्जी बी दिल्ली आसा। आमगेल मेहनतान जाल्लें आसा। ते निमित्त तुमकां हांव सगळ्याक धन्यवाद करता। आज हिंगा पेडजूर भागात मारुती देवस्थान ऑपोजिट एक बस स्टॉप, लोकल बस स्टॉप जाय म्हणून सांगून आमकां एक मनवी दिल्ली हेंची एरियाच्या लोकांना। आमी मनवी घेयली आणि KSRTC डिपोत आमी दिल्ली तेमकां गरज आसा। कित्या कारणाक खूब इतली घर आसात आनी हिंगा लोकांक पयस जाता, बस स्टॉप लागीं ना, प्रॉब्लम जाता म्हणून सांगलें। जाल्यार आमी मनवी दिली खरी, जाल्यार आज हे बस स्टॉपाक एक लोकल बस स्टॉपाक एक बोर्ड हिंगा आज आमी लायिल्लो आसा, हेजी ओपनिंग केला। हेजी जे मेहनत हे बस बोर्ड लागच्यासाठी मेहनत जे केल्ली आसा पळय, हे उपस्थित आसली हेंची सगळी एरियाची हेमी लोकांक हेमी जावं फाटी फुडें वचून लागून घेवन कशें करून आमकां बेगीन जाता तितली करूंकूच जाय, जावूंकूच जाय म्हणून हेमी तेमगेले एक उमेदीन आणि आम्ही ग्रामासाठी खाली अध्यक्षान मात्र न्ही आमगेल्या गांवच्या लोकांना बी तितलोच रायट सुटता कितें अभिवृद्धी जावं जाल्यार हे तेमी दाखयन दिल्लें आसा। आनी हे म्हाका खूब खुशी जाली। कित्याक काय म्हणल्यार कसलें एक बरें काम जावूं जाय जाल्यार एक लिडर बरो उरूं जाय आनी ते लिडर बरें आसा म्हूण लोकांक बी दिसून येवं जाय आनी ते दिसून येयले नंतर तेमकां बी उमेद येता की आमी बी कितें करून दाखया, आमगेलो बी अधिकार तो आमी हे देशासाठी आमी बी कितें करून दाखोवं जाय म्हणून अशें तेमी बी आज दाखयन दिल्लें आसा। अशें सगळे ग्रामाच्या लोकांक अशेंच विचार करचे आनी जो पर्यंत आमी मनीस जावन आमी आमगेलें गांव सुदारण करचे मुखार सरनात, अध्यक्षान करूं जाय, मेंबरान करूं जाय म्हणून अशें हांव सदांच तुमगेले बरोबर आसा। कसले हेल्पाक जाल्यार आसा, केन्नाय आपयला एनी टायम रेडी आसा। जाल्यार खूब इतली कामां गडबड उरल्यान आमगेले थोडे एक फावटी डिले जाता, जाल्यार तुमी अशें करून मुखार सरून करचे हे तुमी आज एक लोकांक एग्जाम्पल दिल्लें आसा। आनी अशेंच जाता तितली बेगीन आमी आमचे कडेन साथी आसल्यार म्हाजे कडेन देवाला आशिर्वादान जो पर्यंत म्हागेलो पिरियड आसा तो पर्यंत जरी जर साथी जाल्यार हिंगा एक बेगीन आमी बस स्टँड बांदच्याक आमी कोशिश करतले। आनी तशेंच महामाय देवस्थान टनाचेर एक बस स्टँड आसा, थिंग बी ते पत्रे बी फुटले आसा, थंय बी आमी पत्रे घालतले। आनी एक आमी होम हॉटेला कडेन ऑलरेडी आमी बस स्टँड निर्माण केल्लें आसा, तें जातलें। आनी शिवाजी चौका कडेन बी एक आमी बस स्टँड घालची म्हणून विचार केल्ले आसा। जाता तितले बेगीन आमी ते बी कोशिश करतले। तशेंच सगळ्या लोकांक अशेंच करून घेवन आपल्याला उमेद दाखयची आनी ग्राम सुदारते गेल्यार गांव सुदारते वयता, गांव सुदारते गेल्यार देश सुदारते जावच्याक साध्य आसा। तशें म्हूण सगळ्यांक अशेंच हो एग्जाम्पल घेवन मुखार सरचें आनी आमगेलो गांव सुदारच्याक मदत करचें म्हणटा। आनी आज उपस्थित इतले जे आमगेले वडील लोकांनी आज एक केल्या त्या कामाक हांव तुमकां धन्यवाद म्हणटा। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरनाकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।